येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पंचायत वेंचणुको 3 म्हयन्यांनी फुडें धुकलपाची केल्या शिफारस. तो मेरेन नेमतले प्रशासक, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. भोवतेक सुवातांनी बसयल्या ट्रॅफिक सिग्नलां, पूण चडशी सिग्नलां सुस्तेल्ले अवस्थेत. पणजेची सिग्नलां काडटात झेमो. रस्त्यावेली फोंडकुलां लागल्यात सरकाराक सतावपाक. एके वटेन मंत्री म्हणटा गोंय जाला फोंडकूल मुक्त, जाल्यार नवो ॲप हाडपाची चल्ल्या तयारी. गोंधळा भौशीक बांदकाम खातें. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पंचायत वेंचणुको विशींचे सस्पेन्स सोंपला. पंचायत वेंचणुको 3 म्हयन्यां खातीर फुडें धुकल्ल्यात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान अधिकृतपणान जाहीर केला. तो मेरेन पंचायतीचेर प्रशासक नेमतले. ओबीसी आरक्षणाच्या गोंधळाक लागून वेंचणुको फुडें धुकल्ल्यात. मुख्यमंत्र्यान रजाव दिला. 19 जुनाक पंचायतीचो कार्यकाळ सोंपता. जुनाच्या दुसऱ्या सप्तकात पंचायतीच्यो वेंचणुको जावपाच्यो आसल्यो. मात गोवा 365 सप्टेंबरात वेंचणुको जावं येतात असो अदमास उक्तायल्लो. ओबीसी आयोगाच्या याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशांतल्यान हें स्पश्ट जालें की ओबीसी लोकसंख्या चड आशिल्ले वॉर्डूच ओबीसी खातीर राखीव आसचे. ओबीसी आयोगान आरक्षणा खातीर ट्रिपल चांचणी सुरू करची आनी त्याचो नियाळ SEC कडेन दिवचो, तेच निमणो निर्णय घेतले, मुख्यमंत्र्यान बुधवारा सांगले. सरकारान एक ॲडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करपाचें ठरयलां. पावस आसल्या कारणान आमी 3 म्हयन्यां निवडणुका पावस जाल्या उपरांत घेवच्यो आनी ट्रिपल टेस्ट करपा खातीर कमिशनान ताजेर वर्किंग करचें आनी ट्रिपल टेस्ट घेवची आनी रिपोर्ट सबमीट करच्यो. ही सगळी रिकमेंडेशन्स घालून फायल इलेक्शन कमिशना कडेन धाडल्या. सो इलेक्शन कमिशनान आपणी हो निर्णय घेवपाचो. मजगती पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होय आरक्षणा खातीर ट्रिपल टेस्ट घेवपाचो सुप्रीम कोर्टान आदेश दिल्ल्यान पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलची पडटली अशें परत सांगलें. आरक्षणा खातीर जंय सगळ्यांत चड ओबीसी लोक आसात तो वॉर्ड वेंचपा खातीर ही ट्रिपल टेस्ट घेतले. वेंचणुको फुडें धुकलपाक पावसाचेंय एक कारण आसा. There was a Supreme Court ruling which mandated a triple test wherein you have to identify the OBCs in which wards they are present, thereafter identify the OBC wards and then decide which are the wards going to be reserved. So naturally that comprised the triple test. Over and above that is the monsoon season which is there now. Rains are about to come. By the time, as election commission did send us a recommendation that elections can be on 19th and counting with can be on 20th. How is it possible, you tell me? Suppose there are very heavy rains. As it is raining. Will the people not blame us that they could not come out for voting? Then what type of functioning of democracy at the grassroots level, as they say? So आमकां chances नाशिल्लो. And moreover, the election commission recommended having the election without OBC quota. Treat those wards as general and have the election. I don't think it would be the right decision for us as a government to work on those lines and to implement and have the elections without following the Supreme Court mandate. गोवा 365 खातीर पणजेच्या निरशाद शेख. पणजेच्या रस्त्यावयल्यान धांवत्या गाडयांचो आंकडो वाडत चल्ला. देखून रस्त्याचेर घुसपागोंदळ दिसता. सरकारान साबार मुखेल जंक्शनाचेर ट्रॅफिक सिग्नलां बसयल्ल्या आसली तरी तेतूंतली भोवतेक सिग्नलां दिसा वेळार न्हिदो काडटा. रातची मान वडयतात. कांय कडेन दिका दाखोवपी तकटेच लावनात. गोंयचे राजधानींतलें दिवजा सर्कल तशें एक व्यस्त सर्कल. गाडयो घसघसून धांवतात. कितल्याशेच वर्सां उपरांत हांगा सिग्नलां बसयल्यात पूण ती काम करतना दिश्टी पडनात. चल्ली जाल्यार नाका त्या वेळार, सकाळीं 7 वा मध्यान राती. हांगा ट्रॅफिक लायटी लायल्यात पूण दिका दाखोवपी तकटे गायब. झेब्रा क्रॉसिंगां नात. अदमासान डेस्टिनेशनाचो रस्तो सोदचो पडटा. रोड क्रॉस करप्यांक तर सरकशी करत धांवतच वचचें पडटा. अजापाची गजाल म्हटल्यार येरादारी पुलीस कर्मचारी रस्त्या कडेन उबे दिसतात पूण ते 2 व्हिलरवाल्यांक तालाव दिवपाक गुल्ल आसतात. येरादारी लोक आपली आपुणूच सांबाळटात. हिंगा पळय आतां तुमी ट्रॅफिक आपापणाच्या हितून आपापणें वचपाचें. ताका कांय लेन ना वो कांयच ना आनी ट्रॅफिक पुलीस हे सायडीक एकलोय ना पूण आसा ते सायडीन आसा पूण तांकां ते कांयच पडलेलें ना तिका. सो हिंगा सुटयां तुमी तर पळयत पाटो सुटयां येता स्टोडां
हिंगा एक पेंजीम सिटीन वचपाचो, एक बस स्टँडाचेर वचपाचो. सो हिंगाय लेन कांय ना मारलेली. खुंयच्यान कोणे खुंयच्यान रावपाचें आनी खुंयच्यान वचपाक पळय ते. पूण सिग्नलां घातलेलीं आसा सर्कलाचेर. सो कोणे सगल्यांनी आपणाच्या रिस्काचेर आपणें वचपाचें. सिग्नलां घातल्या ती यूज ना. सो ती केन्ना चालू जाता. ट्रॅफीक पुलीस आहा पूण तांकां पडलेलें ना. ट्रॅफीक कितें जाता पळय ती. सो एकल्यान मोटरसायकलीवाल्यान वो कार तेणें आपणाची रिस्क घेवन आपणें वचपाचें. सो हे ट्रॅफीक पुलीस फकत टू व्हिलर्साक. कला अकादमी मुखावयली ट्रॅफिक सिग्नलां चड करून बंदच आसतात. हांगाय झेब्रा क्रॉसिंग वा दिका दाखोवपी तकटे वा लेनीच्यो कुरवो दिश्टी पडनात. लायटींचेर लोकांच्या टॅक्सांतलो पयसो वापरला पूण लोकांच्या वाट्याक काळोखच. सांतिनेजचे दिकेन वचपी मोडणावयलो हो रस्तोय काबार जाला. पेवर्स निखळ्ळ्यात. राज्यांत अजून मान्सून येवंक ना. घसघसून पावस पडलो जाल्यार गाडयो चलोवप्यांक सरकशी करीत वचचें पडटलें हें सांगपाक ज्योतिशी नाका. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सेंट रोजारियो. आदिवासी समाजाक रान हक्क कायद्या खाला जमनीचे हक्क मिळवून दितले. आदिवासी कल्याण मंत्री आशिल्ल्या मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिले. सरकारान आदिवासी वाठारांनी रावपी लोकांक सनदी दिल्यात. बाकीच्याकय सनदी भेटयतले अशें सावंतान सांगले. आदिवासी कल्याण खात्यान आयज पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेदीस ब्रागांजा हॉलात घडोवन हाडिल्ल्या प्रेरणा दिन ह्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो. उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, सावर्डेचो आमदार गणेश गांवकार, कुठ्ठाळेचो आमदार आतानियो वाज, आदिवासी फुडारी मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीप हांच्या बालदिनाच्यो यादी जागयल्यो. सचिव आदिवासी कल्याण रवी धवन, अनुसूचित जनजाती महामंडळाचे अध्यक्ष वासुदेव एम गांवकर, आदिवासी कल्याण संचालक त्रिवेणी वेळीप हाजीर आशिल्ले. आणि ह्या आंदोलनात दोग जाण आमचे तरुण यूथ जे क्वॉलिफायड, एकटो म्हाका दिसता PhD केल्ले, दुसरो ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केल्ले, तेंची फॅमिली आसले, तरी पूण ह्या समाजाक कितें तरी मेळपा जाय, ह्या समाजाक न्याय मेळपा जाय, ह्या समाजाक विविध स्किमीचो बेनिफीट मेळपा जाय, ह्या उद्देशान सगळ्यांच्या बरोबर त्या आंदोलनात भाग घेतलो. आणि त्या दिसाक दुःखाची गोष्ट म्हणल्यार जे आंदोलन जालें शेवटी आंदोलनाच्या शेवटी तांकां मरण म्हणल्यार ते शहीद जाले. सगळ्यांत पयलीं आजच्या प्रेरणा दिसाच्या निमित्तान जे आमचे 2 शहीद जाले, मंगेश आणि दिलीप वेळीप, हांकां हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन पयलींच आव्हान करता. एक हे दोगूय जे आमचे शहीद जाल्ले बाळ्ळेच्या आंदोलनाक तांकां क्रांतीवीर म्हणून डिक्लेअर करचे. तशेंच सांगी आदिवासी संशोधन केंद्र आनी फर्मागुडींतले आदिवासी संग्रहालय बेगोबेग स्थापन करतले. त्या खातीर आदींच केंद्रीय निधी दिला. आदिवासी भवनाचो प्रश्नूय बेगीन सुटावे जातलो अशें सावंतान सांगलें. आमच्या प्रयत्नात आमी ट्रायबल रिसर्च सेंटर गोंयांत हाडपाक शकले आणि जे ट्रायबल रिसर्च सेंटर आमच्या सांगे हांगासर जाता ही खरोखर बरी गजाल आसा. द सेकंड आमी सँक्शन करून हाडपाक शकले विच इज द ट्रायबल म्युझियम. जे ट्रायबल म्युझियमान सांगता आसतना स्वतंत्र पूर्व काळा पासून आतापर्यंत सगळ्यो जे सांस्कृतिक आसतले किंवा बाकीचे ट्रेडिशनल बिझनेसीस आसतले जे ट्रायबल भागात करताले, ट्रायबल बांधव करताले, हे खंय तरी त्या ट्रायबल म्युझियमान कालांतरांत आमी म्हणटा समाज सुदरत वता तशें काही बिझनेसीस आनी कल्चरूय बंद पडत वता. पण इन फ्युचर ते कळचे, खबर आसचे, हाज्या खातीर ते प्रिजर्व जावपूय गरजेचें आसा. आनी ताकाच लागून फर्मागुडी हांगासर जावपी ट्रायबल म्युझियम हाजेंय काम बेगिनात बेगीन सुरू जावन तोय कंप्लीट जातलो हाजी हांव आशा व्यक्त करता. फाटल्या 2003 पासून ते 2022 पर्यंत फर्स्ट टायम म्हणजे मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात 135 जाणां आमी सनदी दिवपाक शकले. 135 लोकांक आमी त्यांच्या जागेच्यो सनदी ह्यो हँडओव्हर केल्यो. हे म्हज्या मनाक समाधान आसा. कंटिन्युअसली आमकां म्हणजे केंद्र सरकारा कडल्यानूय खूब प्रयत्न आसता
की आमच्या सगळ्या ट्रायबल भावांक त्यांचे वन हक्क म्हणजे फॉरेस्ट रायट्स, लँड ड्वेलर्स जे आसा ताका त्यांचे जमनीचे हक्क हे मेळपाक जाय हाच्या खातीर कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा. पण त्या खातीर जशें सांगलां तशें तुमच्याय कडल्यान कम्युनिटी लेवलाचेर, पंचायत लेवलाचेर सगळ्यांनी जर सहकार्य केलें जाल्यार जाता तितके बेगीन हे विशय फुडें वयतले. म्हाका दिसता फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात जवळपास ना म्हटलें जाल्यार 1000 ते 1500 लोकांक आमी तेंचे फॉरेस्ट रायट ऍक्ट सनदी जी आसा फुडल्या पूर्ण गोंयभर म्हणजे 10,000तले मिनिमम एका वर्सा भितर 1500 सनदी आमी दिवपाक शकतले. अशा पद्दतीन आमी एक्सपडायट करीत आसा. किलपाल दाबाळ गावात 5 कोटीचे नुस्तें पोसपाचो प्रस्ताव केंद्राक धाडला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच जागृताय कार्यावळी खातीर उटा आनी हेर संघटनेक अर्थीक मजत दिवपाचें आश्वासन दिलें. अवेअरनेस कॅम्प घेवपाक आमी सेपरेटली तुमकां पयशे दिता जेणे करून तुमच्या भागात रावपी सगळे एसटी जे आसा स्पेशली आमदारांनी लीड घेवची आनी त्या भागात अवेअरनेस करचो. जाल्यार एसटी समाजाच्या लोकांक विधानसभेत राजकीय आरक्षण मेळोवन दिवचें अशें कुठ्ठाळचो आमदार आतोन वाजान सांगलें. आमची जायती जी मागणी आशिल्ल्यो त्यो मागणी आमी आंदोलन केलें आनी जायत्यो आमकां फावो जाल्यो, थोड्यो मेवल्यो, थोड्यो मेवपाच्यो आसात. आनी मेन म्हणटा ते आमचे जे रिजर्वेशन आसा ते आमकां मेळपाक जाय. आमच्या गोंयांत आमी 4 एसटी भाव आमचे MLA जाल्ले आसात, तातूंत हांवूय आसा. आमी आमच्या लोकांक सांगून आमी आमच्या एक म्हाका दिसता आमी अशें म्हणपाक शकता आमच्या आदारान आमी हांव म्हणल्यार जाता हांव आमच्या कुट्टाळे गांवांत एज अ MLA जाला, एज अ ST MLA जाला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल कितें वेगळेंच करपाक सोदता खंय. तो म्हणटा रस्त्याची अवतिकाय पळोवपाक ताचे अधिकारी वा तो सगळीच कडेन पावना. देखून ते एक ॲप तयार करतात. लोकांनी आपआपल्या सुवातांतले फोंडकुलांचे फोटो काडून धाडून दिवप. त्या वाठारांत काम केल्ल्या कंत्राटदारां मेरेन ते पावयतले. मागीर फोंडकुलां जाग्यार पडटलीं. काब्रालान तकली लढयल्या. भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान फोंडकुलांचे फोटे धाडपा खातीर ॲप काडटात अशें सांगलें खरें, पूण भौशीक बांदकाम मंत्र्यान सांगिल्लो हो ॲप मातसो बुचकळ्यात उडोवपी. बरे रस्ते बांदप आनी उपरांत 5 वर्सां मेरेन तेची काळजी घेवप हें कामच भौशीक बांदकाम खात्याचें. देखून ही फोंडकुलां संबंदीत खात्याच्या लोकांनीच पळोवपाची आनी भरपाची. पूण ते खातीर स्पेशल ॲप कित्याक काय आयकात निलेश काब्रालाक. I am trying to make an app. It's something different. It's ongoing. चालू आसा करपाचें. Where we would like the people to be part of it. See, गोंयांत हांव सगळ्याक पावूं शकना, सगळे मनीस आमच्या डिपार्टमेंटान पावूं शकना, पूण लोक जाणा कितें आसा ते पावूंक शकतले. So we are trying to develop an app in such a way that that app will have the features of locating the pothole. The app will have to download on the phone. Locate the pothole आणि त्या potholeचं length, breadth, depth हे सगळे जनरेट जावन we will have an empanel list of contractors who will mark immediately. So अशें काही खुबशे न्यू will use technology driven instead of लोकांनी कंप्लेन करप आमचे परतून आनी आमी ताका अटेंड जायना. सो रेटेड कॉन्ट्रॅक्टर आसतले वी विल असाइन द वर्क इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया दॅट ही शूड डू द वर्क. वेंचणुके आदीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ठेवणींतलें आश्वासन दिल्लें. तेणें म्हणिल्लें गोंयांत एकय खड्डो उरचो ना, पूण तेची नजर चुकोवन खड्डे उरलेच. आतां निलेश काब्रालान घोशणा केल्या अंदू कांय जमचें ना, पावस केन्ना येयलो तें कळ्ळेंच ना, पूण फुडल्या वर्सा मात गोंयांत एकय खड्डो दिसचो ना. नाल्यार आतां पळय हॉटमिक्स करपाचे रस्ते हांवें चालू केले सगळे. पावस 15-20 दीस पयलीं येयलो, रस्ते वच फुडें वचना. आय कांट डू इट. एक हांवें सीन वन एडवोकेट्स कॉमेंट, व्हडलो एडवोकेट इज मेकिंग कॉमेंट वन सायड वी आर डुईंग हॉटमिक्स म्हणटा पावस आसा आनी वन सायड हांव पोर्टल सारको करना म्हणटा. आय डोंट नो what he meant by that. When we are doing it, he is commenting that we are doing the rains. When we are not doing it, तो म्हणटा पावसान करता. I think we all have to go in the sentiments and I can assure you that हो पावस I am trying my best, but next पावस there will be no potholes anymore. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार.
फोंडकुलांच्या प्रस्नावयल्यान सरकार बॅकफुटार गेला अशें दिसता. मुख्यमंत्र्यान वेंचणुके आदीं खड्डो मुक्त रस्त्याचें आश्वासन दिल्लें. आतांचो भौशीक बांदकाम मंत्री गोंय फोंडकूल मुक्त अशें सांगून मेकळो जाला. पूण गोंयचे रस्ते गाडयो चलोवप्या खातीर अजूनय कुवाडे जावन रावल्यात. पोरू परस खंय अंदू रस्त्याची स्थिती बरी आसा. पावसा आदीं पोरू असे रस्ते नासले, अधिकारी सांगतात. रस्त्यांतली फोंडकुलां दर वर्सा गाजतात, सरकाराचे हास्य करतात. मडगांवचे आनी पणजेचे रस्ते हाचीच गवाय दितात. पळयात. सिग्नला कडेन हो रस्तो काय गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. येदो व्हडलो बोळ करून बांदिल्ल्या अटल सेतूचेर दर वर्सा फोंडकुलां पडप ही लजेक घालपी गजाल. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन म्हणटा. जाल्यार ताचेय फुडें वचून आपान सरकाराक कपयाळे सरकार अशी उपाधी दिल्या. गोंय भेटेर येवपी राष्ट्रपतीक पत्रादेवी ते काणकोण मेरेनचे रस्ते दाखोवपाक व्हरचो वाया अटल सेतू, आम आदमी पार्टीन म्हटलां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे घोषणे प्रमाण गोंय खड्डमुक्त जालें ना. फोंडकुलांनी भरिल्ले रस्ते जागे जाग्यार दिश्टी पडटात. पूण नव्यान बांदलेल्या रस्त्यांची जाळी जाल्यात. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान अटल सेतू वयल्यान सरकाराक उजरावन काडलें. नांव मोठें लक्षण खोटें अशें घडये खासदार फ्रांसीस सार्दिनाक म्हणपाचें आसत. गांवांतले रस्ते बेगोबेग जाग्यार घालात. बरो रस्तो हो दरेकल्याचो हक्क, सार्दीन सांगता. सेतू ब्रिज जी आसा 4 वर्सां जाल्या, व्हडलो शो केलो, ताका पोट होल पडल्यार पोरूय तेज भशेन मदें बंद केल्ली. हांव मागतां सरकारा कडेन मातशें ती बेगीन जाता तितले बेगीन सेतू ब्रिज व्हडली नांवांतली ती पोट होल म्हणून लॉ जायपाक तोबाडतोब पुरोय निवडुयात. आनी हेर खेड्यांनी हांव मंत्र्याक उलो मारतां, खेड्यांनी जे म्हारग पेड्डे जालो आसा थोड्या पोटोलूनी वचपाक कुसाक जाता. ही तुमची ड्युटी ते सारको करून घेवपाक. कोणाक तुमी फावोर करनात, लोक टॅक्स फारीक करतात. सो लोकांचो रायट टू हॅव गूड रोड्स. सो तेन्ना तोबाडतोब तुका उलो मारता. पळय नाका हुंयच कॉन्स्टिट्युएन्सी, ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्युएन्सी, सरकार कॉन्स्टिट्युएन्सी, that you keep aside. All the roads in the villages, so-called rural roads, should be motorable roads. नव्या राजभवनाच्या उक्तावणा निमतान देशाचो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद गोंयांत येवपाचो आसा. गोंयच्या रस्त्यांची कशी अवतिकाय जाल्या ती राष्ट्रपतीकय दिसपाक जाय. देखून गोंय सरकारान ताका काणकोणच्या पोतान ते पत्रादेवी मेरेनचे रस्ते दाखोवचे, अटल सेतू तर मुजरत दाखोवचो. आम आदमी पार्टीचो अमित पालेकर मागता. I think President of India should be taken for a round around the state of Goa and they should show him the state of Goa. They should take him from Patradevi to Kankon on the roads which are there in Goa via Atal Setu. एक फॉल्टी म्हणटा आनी तेंच तुमी करेक्ट करता आनी तो फॉल्टी ब्रिज आसा तसो ताका ते लेप लायता दुसरे दिसा सुट्टा. ही परिस्थिती. This government is of patches. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. केरळा येता त्या 27 मे मेरेन मान्सूनाक सुरवात जातली. फुडल्या 5 दिसांक गोंयांतय कांय सुवातांनी हलकोसो पावस शिवरतलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायल्या. तेका लागून तापमान सुमार 1-2 डिग्री सेल्सियसान देंवतले. आजचे चडावत आनी उणें तापमान 34 आनी 26 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता.
पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्लो तरी काही मळबात कुपां दिश्टी पडली आनी वत येयले. आयज कांय सुवातांनी पावस शिवरतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तेका तोंड दिवपाक लोकांनी तयार रावचें. नुस्तेमारी खातीर खोल दर्यांत बोटी सोडप्यांक मात कितें खाशेली शिटकावणी ना. 29 मेरेन हलकोसो पावस. आयज चडावत आनी उणें तापमान 34 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी खातीर दर्यांत वचप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्ळो परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.